देवान देणें दिला चिंतून मनशा उजार कर थोड्यांक दिला थोड्यांक ना तो देवाचो पाहूर कितले जाण मुनीचो गोठात एकामेकाचेर मारून फातर गोंयच्या आड दिसताक आमी दिवंक जाय वालोर संवसाराकूच फामाद आसा ओ स्टोरी सोगोटूच वाकाणणी कोतात ताची फिल्म इंडस्ट्री आखीच गाजयता कातार म्हणून हिंदी भाशेची आवाज नाटक करूंक तिचो वावुरलेत परवा पासून केली ना दुस्मानाची गोल्डन वॉइस लता मंगेशकर ही हिंदू गोंयकान भयण आमची संवसाराकूच फामाद आसा ओ स्टोरी सोगोटूच वाकाणणी कोतात ताची फिल्म इंडस्ट्री आखीच गाजयता कातार म्हणून हिंदी भाशेची आवाज नाटक करूंक तिचो वावुरलेत परवा पासून केली ना दुस्मानाची गोल्डन वॉइस लता मंगेशकर ही हिंदू गोंयकान भयण आमची कोडेगान आर्टिस्ट म्हणून नांव ताचें इंडियेक गाजता इंडियन फिल्म फेस्टिवलाक राशीक ताका धाडटा राशीक तो आपली आड दाखोवन थंयसर लोकांक बिबकायता कोण जायत ओ गोंयकार आयकात नांव सांगता 4 वर्सां दिल्ली शारान प्रायज घेवन दिल्ली शारान दवरला नांव गोंयकाराचो ग्रूप दिल्ली वेतोच हिंदीचे बी येता गांव जायतेच बरे फ्लोट्स दाखोवन ताणें लोकांच्या दोळ्याचेर हाडल्या साव सोगोट तुमी ताका वळखतात फ्रांसिस्को मार्टीन ताचें नांव 4 वर्सां दिल्ली शारान प्रायज घेवन दिल्ली शारान दवरला नांव गोंयकाराचो ग्रूप दिल्ली वेतोच हिंदीचे बी येता गांव जायतेच बरे फ्लोट्स दाखोवन ताणें लोकांच्या दोळ्याचेर हाडल्या साव सोगोट तुमी ताका वळखतात फ्रांसिस्को मार्टीन ताचें नांव आनी एकलो सिंगर आसा तांव ताचें संवसाराक गाजता म्युजिशियन सिंगर म्हणून लोक ताका वाखाणटा लंडन युरोपाक कातारां करून जायतींच तो इनामां घेता इंडियन टीव्हीचेर पासून प्रोग्राम ताचो येता कातार म्युझिक कंपोजिंग करून ताणें 4 कॅसेटी काडल्यो इंग्लीश सगल्यांचेच मोज्यान सांगोंक जायना गोंयकार कितलेच आसात आर्टिस्ट टीव्हीचेर प्रोग्राम पळोवंक ताचो सोगोट आमी मेजून रावल्या दीस तोच तो गोंयचो बाबा पॉप सिंगर नांव रेमो फेर्नांडीस कातार म्युझिक कंपोजिंग करून ताणें 4 कॅसेटी काडल्यो इंग्लीश सगल्यांचेच मोज्यान सांगोंक जायना गोंयकार कितलेच आसात आर्टिस्ट टीव्हीचेर प्रोग्राम पळोवंक ताचो
सोगोटा मी मेसून रावल्या दीस तोच तो गोंयचो बावा पॉप सिंगर नांव रेमो फेर्नांडीस